मोगाच्या भाव भयणीदो पास्काच्या 6व्या आयतारान आमी भितर सरल्यांत आनी ह्या आयताराक आमकां विशय आसा तो म्हणल्यार जेजू खरो इश्ट ताचो मोग अणभवून आमी एकामेकाक ताचो मोग वांटूंक आयचो आयतार आमकां दर एकल्याक उलो मारता। एक पावटूय महात्मा गांधी आपल्या आश्रमान येताना हो महात्मा गांधी पयसुल्या देशान खूंय आपलो प्रवेश करचो आसलो, ही यात्रा करचो ताचो दीस आयलोलो। तेन्नाच एका ल्हानशा भुरग्याक ह्या महात्मा गांधीच्या आश्रमाच्या दारा मुखार कोणें तरी हाडून सोडलेलें, पुणूय ह्या भोंवडेक वचो दीस ताजो पावलोलो। त्याच दिसाक ह्या भुरग्याक कोणें सोडलेलें त्या भुरग्याचेरूय महात्मा गांधीन आपली नदर मारली आनी ह्या भुरग्याक पळोवन ताचे चुरचुरे करून ह्या भुरग्याकूय आपल्या आश्रमांत भितर हाडलें आनी आपल्या सेवकाच्या हातान ह्या ल्हानशा भुरग्याक दिलें आनी आपल्या सेवकांक सांगलें ह्या ल्हानशा भुरग्याचो बरे भाशेन पळामोस आनी सांबाळ तुमी करात। आनी ह्या भुरग्याक आपल्या सेवकाच्या हातीन सोंपयलें आनी पयसुल्या देशान आपली भोंवडी करूंक हो महात्मा गांधी गेलो। आनी थोड्याच म्हयन्यांनी थोड्याच वर्सांनी जेन्ना महात्मा गांधी आपली भोंवडी करून परतून आपल्या आश्रमान आयलोलो तेन्नाय आपल्या आश्रमान अशीच पासय मारतना ह्या ल्हानशा भुरग्याचेर ताची नदर पडली आनी ल्हानशा भुरग्या सोबें गेलो आनी पडलें बारीकसाणेन पडल्यार त्या दिसांनी थंडेचे दीस आसलेले आनी ह्या ल्हानशें भुरगें एकूच चादर घेवन न्हिदलेलें। तें पळोवनूय महात्मा गांधी अजाप जालो आनी आपलीं पावलां फुडें मारून आपल्या सेवकां सोबें गेलो। पळयल्यार सेवकूय न्हिदलेले, तांकां पळयल्यार ह्या थंडेच्या दिसांनी हे सेवकूय 2 चादरां घेवन न्हिदेले। पूण महात्मा गांधीन एका सेवकाक उठयलो आनी म्हणूंक लागलो आमी ह्या ल्हानशा भुरग्याचें पळामोस आनी सांबाळ करूंक आमी आसत जाल्यार आमचें सगळें हें कशें घडोवंक शकता। हें ल्हानशें भुरगें एकूच चादर घेवन न्हिदलां आनी आमी तांचे सेवक आसात, तांची सेवा करूंक जाय ते आमी 2 चादरां घेवन कशें न्हिदूंक शकतात। पळय म्हज्या भाव भयणींनो, मादर तेरेसा, महात्मा गांधी असले मनीस आसात तांकां देवाचो मोग कितें तें समजलोलो। तांकां देवाचो मोग मनशां सोबें कसो दाखोवचो तो तांणी आपल्या जिवितान समजून घेतलोलो। आज सगळे आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतना दर एकली कडेन जायते पावटी आमी म्हणटात आमी देवाचो खूब आमी मोग कोत्तात, पूण आमी देवाचो मोग कोत्तात जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां पयलो संदेश दर एकल्याक फावो जाल्लो आसा, तो म्हणल्यार आमी देवाचो मोग कोत्तात जाल्यार आमी ताच्यो आज्ञा सांबाळची गरज आसा। आमी घडये मिसांत वांटो घेतात, आमची घडये मागणी कोत्तात, घडये आमचे सगळे आमचे कायदे आमी पाडटात, पूण आयच्या दिसाक देवाचो मोग आमी कोत्तात जाल्यार पयलीं आमी देवाची आज्ञा सांबाळची गरज आसा। देवाची आज्ञा तर आमी सांबाळिनात जाल्यार आमी देवाचो मोग करिनात। ही जावन आसा पयलो संदेश आयच्या आयताराक आमकां फावो जाता। दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमकां जो हांव 2 दूत दर एकल्याक म्हणटा, आमी तो देवाचो मोग कोत्तात, तो देव आमकां दिश्टी पडना, पूण आमी घडये मनशाचो मोग करिनात जे आमकां दिश्टी पडटात, तांकां घडये आमी नाकारतात, तांचो आमी मोग करिनात, तांची आमी सेवा चाकरी करिनात जाल्यार आमी दर एकली फुडकिरी। आमच्या समाजांत जियेतना ल्हानशी नदर मारल्यार आमकां दिसूंक येता आमी घडये आमचें देवस्पण जायतें कोत्तात, पूण आमचें मनीसपण उणें जायत वेळा। आमी घडये देवाचो मोग कोत्तात अशें घडये आमी सांगतात, वो घडये अशें आमी दाखोवंक सोदतात, पूण आमच्या सवें आमी दिश्टी पडटात त्या मनशाचो मोग करिनात। देखूनच जो हांव 2 दूत आमकां सांगता आमी घडये मनशाचो मोग करिनात पूण देवाचो मोग कोत्तात म्हणून आमी सांगतात जाल्यार आमी दर एकली फुडकिरी मनशां कशीं जियेतात। म्हणटूच आयच्या दिसाची दुसरी वस्त ती म्हणल्यार जे देवाक आमी पळोवंक ना जाल्यार हेच मनशाच्या रुपान पळोवन तांचो मोग करूंक आमकां दुसरी वस्त उलो मारता। आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार मोग सदांच एकामेकाक कालती रावंक उलो मारता। जे परी जेजू मोगा सोबें आपल्या बापाक कालती रावलो तेच परी आमी सगळीं देवा सोबें मोग कोत्तना आमी कालती रावंक गरज आसा। जायते पावटी घडये आमी मोगाक कालती रावनात, जायते पावटी देवाक जाय तें आमी करूंक सोदिनात, पूण आमकां जिविताक सोबता तें आमी करूंक सोदतात, पुणूय
आमी मोगाक विस्वासी मोगाक कालती रावली जाल्यार आमी देवाक जाय तें करूंक पावतलीं म्हणटूच आयच्या दिसाक तिसरी वस्त आमकां फावो जाता ती म्हणल्यार ह्या देवाच्या मोगाक हांव आनी तुमी सगळीं कालती रावंक गरज आसा तेन्नाच घोडे जेजू खरो इश्ट हाजो आमी मोग अणभवूंक पावतलीं ओ घोडे मोग आमी एकामेकाक सोबें शिंपणावंक पावतलीं आनी तेंच करूंक भाव भयणींनो ह्या आयताराक आमकां धीर आनी बोल फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया